नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयचे मायनिंग चालू सिजनात तरी चालू जावचें ना। फुडल्या सिजनात जावं येता। सरकारान आपलें काम केलें। आतां सगळे मिनेराचेर मुख्यमंत्री पार्सेकाराचें विधानसभेत वक्तव्य। रिजनल प्लान गुड्ड्याक मारून जमनीची सर्रास रूपांतरां। सरकार येतनाच काणकोणा 22 लाख चौखण मेत्र जमनीचे रूपांतर। राना मंत्री अलिनाक उजरायली। आठवी मेरेन भुरग्यांक नापास न करपाची सीसीई पद्दत चुकीची। पद्दत रद्द करपाक जाय। पालकांच्योय कागाळी। सरकार केंद्रीय HRD मंत्रालयाक बरयतलें पत्र। मुख्यमंत्र्याची घोषणा। रेडिओलॉजिस्ट, सर्जन, एनेस्थेसिस्टांचो उणाव। रिटायर्ड दोतोर घेवपाचो विचार। भलायकी मंत्री म्हणटा मेडिकलांत नर्सीचे चायल्ड केअर लिवेचोय त्रास। 500तल्यो 150 लिवे। आनी टीम इंडियाचे वर्ल्ड कपांतलें आव्हान सोंपलें। इंडियेक मारून ऑस्ट्रेलिया फायनलींत। धोनीचे यत्न निर्फळ। इंडियेक मारली 95 रनांनी। न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया फायनल आयतारा। खबरो विस्तारान। गोंयच्या मायनिंग चालू सिजनात तरी चालू जावचें ना। फुडल्या सिजनात जावं येता म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। मायनिंग सुरू जाय मेरेन सरकारान मायनिंगांतले बारीक सारीक लोकांची कितें तरी तात्पुरती वेवस्था करची म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेन प्रस्न काडिल्लो। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारान मायनिंगाचें प्रकरण पर्यावरण दाखल्या मेरेन हाडून दवरलां। मायनिंग सुरू करूंक जाय त्यो गजाली मिनेरांक ह्या सिजनात तरी जमतश्यो दिसना। ट्रकवाल्यांक पयशे दिले तुमी, पूण थंय जे बाकीचे लोक रावतात लायक मॅकॅनिक्स, म्हाजे कडेन तर साफ पैसा कुछ पेट में खाने को कुछ नहीं फॅमिली अशें। साधारणपणे 25,000 लोकांचेर इतल्या कुटुंबांचेर ताचो परिणाम जाल्लो आसा। म्हाका दिसता आतां पर्यंत जो फायनान्शियल असिस्टन्स दिला तो 112 कोटी 54 लाख इतलो दिल्लो आसा आनी साधारण ताचो बेनिफीट 6,963 ट्रकवाले आनी 1,434 जे हू आर रेंडर्ड जॉबलेस अशांक साधारणपणे मेळ्ळो आसा। म्हणजे सरकार कडल्यान ज्यो गोष्टी जावंक जाय त्यो आमी सगळ्यो केल्यो। अशा स्टेजीक आसा की आतां मायन ओनर्सांनी पुढाकार घेवंक जाय। पूण तांचोय प्रॉब्लेम कसो जाला, मायन ओनरांची स्थिती अशी जाल्या वी आर एट द फॅग एंड ऑफ मार्च नाव। एप्रील आनी मेचे 15-20 दीस सिजनाचे मेळूंक शकतात। तातूंत आनी एक धंदो बंद केल्लो जर परत सुरू करतलो, जसो सीजन सुरू जातना तांकां जसो खर्च आसता तसोच आज खर्च आसा आनी त्यामुळे तातूंत खूब वेळ वतलो आनी फुडें म्हयनो 1.5 म्हयनोच जास्तीत जास्त मेळटले। त्यामुळे इकॉनॉमिकल जावचें ना। त्यामुळे सुरू करप हें फुडल्या वर्सा जातलें अशें म्हाका दिसता। रिजनल प्लान गुड्ड्याक मारून जमनीचें सर्रास रूपांतर चल्लां म्हूण विजयान राना मंत्री अलिनाक उजरायली। हें सरकार आयले उपरांत काणकोणांत फक्त 3 दिसां भितर 22 लाख चौखण मेत्र जमीन रूपांतरीत केली। रिजनल प्लान कडेक दवरून स्कॅमां चल्ल्यात। इको फ्रेंडली प्रकल्पाक गोंया भायल्याक दिल्ली NOC रद्द करची म्हूण विजयान मागलें। इन्स्पेक्शन करता म्हूण अलिनान उतर दिलां। ती म्हणटा जमीन रूपांतराची सनद मात खंय राना खात्यान दिना। But in spite of the RP 2001 clearly showing certain areas in Kanakon Taluka alone, there are 22 lakh square meters of land which have been converted in this by using this modus operandi. Speaker sir, in spite of the RP 2001 showing them as orchard areas, these areas have been subsequently converted. Speaker sir, सगळे गोंय जेन्ना was in the dark about ecotourism policy, कोण तरी एक दिल्लीवालो आर्डंट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून ताका हें कळटा, तो एप्लाय करता आनी ताका तुमी मागीर सामके सरकार आर्डंट सपोर्टर जाता ताजे।
that if my land is in 2001 is shown as orchard and 2021 is shown as settlement, I can't convert that land. How did you convert it? My whole question is one second. Sir, mother demand osa minister kade. You revoke the NOC. You revoke the NOC. Put the state level committee pending that you revoke it. Otherwise, you give it to all Goans. I am not alleging that you are involved in this. It may be the same people who have told you that they have had to spend crores of rupees to get you elected. They must be collecting money to do such things from such people. Have an investigation. Revoke that NOC. I think I give assurance in the House that I will see that this committee inspects this survey number 330/1 sir, I want assurance that you revoke the NOC. The NOC is illegal. Otherwise, give NOCs to all Goans. Why only to the Delhi walas? आणि आश्वासन दिले नाही रिवोक करूंगा illegal तो कापी था तो राना कापी था नहीं. Private forest identification is done irrespective of zonation. And secondly, it has to be kept in mind that the forest department is concerned only with identification of private forest and not giving conversion sanads. 8वी मेरेन शाळांनी परीक्षा न घेवपाची CCE पद्धत चुकीची ती रद्द करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ब्रेस्तारा विधानसभेत स्पश्ट केलें. राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उपकाराच्या थारावाक जाप दितना पार्सेकारान ही घोशणा केली. सरकार हे विशीं केंद्रीय HRD मंत्री स्मृती इराणीक पत्र बरयतलो. तशेंच HRD मंत्र्याक मेळून ही गजाल कानार घालतलो म्हूण पार्सेकार विधानसभेत उलयलो. 2009 सालांत केंद्रान केंद्रीय मंत्री त्या वेळार कपिल सिब्बल असले. तांच्या निर्णया नंतर 2009 ताणें निर्णय घेतलो आणि गोंय सरकारान 2011 घेतलो. पालक मोठ्या प्रमाणावर चिंता करतात. जंय जंय संधी मेळटा थंय मेन्शन करतात. आमी शैक्षणीक क्षेत्राशी संबंधित हांगा खूब जाण आसात आणि म्हाका दिसता इट इज टायम म्हणजे एखादो निर्णय घेतलेलो इन लार्जर इंटरेस्ट जर तो रिव्ह्यू केलो जाल्यार ताका यू टर्न हो शब्द नासता. जर तो राज्याच्या हिताच्या दृष्टीन राज्यातल्या भुरग्याच्या हिताच्या दृष्टीन फाल्यांच्या समाजाच्या दृष्टीन घेणे जर गरज आसा जाल्यार निश्चित घेवया. हांव पत्र बरयतां आयची ह्युमन रिसोर्स मिनिस्टर आसा तिका. हांगा जो आमकां अनुभव मेळ्ळा तो बरो ना आसा. त्यामुळे थोडी सिरियसनेस येवंक जाय. जाल्यार जी परीक्षा पद्धती बंद केल्ली आसा ती आमी चालू करुया. तेतून राजकारण आमी हाडुया नाका. फाल्यांच्या पिढयेच्या भवितव्याच्या दृश्टीन हो निर्णय एक शिक्षक म्हणून हांव सांगता. हांव शिक्षण मंत्री म्हणून सांगिना, मुख्यमंत्री म्हणून सांगिना, एक शिक्षक म्हणून सांगता. ही गरज अत्यंत आवश्यक आसा. ह्या विशया कडेन तुम्ही सगळ्यांनी सहमत जावचे. हांव ह्या 2 दिसांनूच पत्र बरयतां आणि प्रत्यक्ष भेटीनूय सांगता. घेऊ एक विराम.